सांगेचे आदले मंत्री तसेच आदले रान खात्याचे मंत्री पांडू वासू नाईक हे 76 पिरायेचे सोमारा संवसाराक अंतरले। दीर्घकाळाच्या दुयेंताक लागून ते भलायकेन बरे नाशिल्ले। तांच्या मरणा उपरांत सांगे मतदारसंघात दुःखाची सया पातळ्ळ्या। मंगळारा तांच्या कुडीचेर निमाणे संस्कार जाले। तसेच मंगळारा विधानसभेत तांकां श्रद्धांजली ओपली। या सभागृहाचे माननीय माजी सदस्य आणि माजी मंत्री श्री पांडू वासू नाईक यांच्या दुःखद निधनाबद्दल माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपसभापती आणि श्री चंद्रकांत कवळेकर आणि हाडिल्लो ठराव सभागृह मुखार आसात। सगळ्या माननीय सदस्यांनी तांच्या विशयीच्यो भावना हांगासर प्रदर्शित केल्ल्यो आसा। एक आपल्या कार्यकर्तृत्वाचो ठसो ह्या समाज मनाचेर दवरपी अशें हे आगळेवेगळें नेतृत्व आज ह्या संवसाराक अंतरला। म्हणून हो ठराव आमी सर्वसंमतीन पास करूया आणि हो दुखवट्याचो प्रस्ताव तांच्या कुटुंबियांक धाडून दिवचो अशी हांव सभागृहाक विनंती करता आणि 1 मिनिट उबे रावन आमी श्रद्धांजली अर्पण करूया।